डिजिटल मीटर नसताना टुरिस्ट टॅक्सीक नवी परमिटा दिवचे ना खात्यान हायकोर्टा मुखार स्पष्ट केला। एप्रिलाची डेडलायन तेकली मात टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवपाचे येरादारी खात्याचे टेंडरूच अजून जाग्यार पडना। मिटराच्या कॉन्ट्राक्टाच्या टेंडराचे डॉक्युमेंटांतल्यो कांय गजाली बदलूंक जाय म्हूण खात्यान कोर्टाक सांगला। बिल्डिंग करपी कंपनीन टेंडरांतल्या कांय गजालींक हरकत घेतिल्ल्यान पयले टेंडर फेल केले। एप्रिल मेरेन टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवन घेवपाची घोषणा सरकारानूच केल्ली, मात मार्च अर्दो जायत आयलो तरी अजून येरादारी खात्याचे डिजिटल मिटराचे टेंडरूच जाग्यार पडना। हाचेर स्वता हायकोर्ट नदर दवरून आसा। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवपाच्या टेंडरान बिडिंग करपी कंपन्यांनी कांय हरकती घेतिल्ल्यान टेंडराची प्रक्रिया पुराय जाल्ली ना म्हूण खात्यान हायकोर्टाक सांगला। बिडिंग डॉक्युमेंटांतल्या कांय अटींक कंपन्यांनी हरकत घेतिल्ली। आता हो विषय बेगीन तडीक लावंक बिडिंग डॉक्युमेंटांत कंपन्यांनी सुचयल्ल्या प्रमाण कांय गजाली बदलून आनी जोडून टेंडर जाग्यार घालतले। केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाची 28 नोव्हेंबर 2016 ची अधिसुचोवणी लागू करपाची प्रक्रिया सुरू करपाची आसा म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले। हे अधिसुचोवणेन एप्रिल 2018 मेरेन टॅक्सीन लोकेशन ट्रेसिंग उपकरण आनी एक वा चड इमर्जन्सी बटन बसोवपाचे बंधन आसा। अधिसुचोवणेंतले नेमाचें पालन केलें ना जाल्यार नवी परमिटां दिवंक मेळनात। ताका लागून डिजिटल मीटर बसोवप टॅक्सीवाल्यांक चुकना। हायकोर्टान केस 14 मार्चाक दवरल्या। सद्याक डिजिटल मीटर बसनासतना टॅक्सीक नवी परमीट ट्रान्सफर वा रिन्युवलात चल्ल्यात वा ना ती म्हायती सरकारान दिवची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक निर्देश दिला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेल्यान लोकांक सवाय भितर नाल्ल दिवपाची व्यवस्था केल्ली, तशीच BPL रेशन कार्डाचेर सोसायटी वा फार्मासींतल्यान सवाय भितर सॅनिटरी पॅड्स दिवपाची व्यवस्था करची म्हूण महिला काँग्रेसीन आता मागणी सुरू केल्या। ब्रेस्तारा 8 मार्चाक महिला दिसाच्या निमतान भलायके विशीं जागृताय म्हूण दक्षिण गोंयान महिला काँग्रेस गरीब बायलांक सॅनिटरी पॅड्स वाटतली। सोसायटीत कशें तुमी तांदूळ आनी साखर दिता तशें बायलांक पॅड दिवपाक कांय व्हडलें जावपाना। तुम्ही रेशन कार्ड केला बिलो पॉवर्टी लायन। सो आता गव्हर्नमेंटान कितें केला, महिला काँग्रेसान बोर्ड केलो नाल ना नाल ना म्हूण म्हारग जाल्या म्हूण। सो हॉर्टिकल्चरान सांगले तेणी कितें म्हूण सांगले की तुमी गॅसाचें कार्ड घेयात आनी तुमकां 30 नाल मेळटले म्हणून। तशें हांव डिमांड करता आता सरकारा कडेन की रेशन कार्ड दाखोवपाक लायात तुमी लोकां कडेन जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा। आमचे असल्या लोकांक नाका, बिलो पॉवर्टी लायनाक लोकांक दाखोवन दी। दवर तूं सोसायटीत or दवर तूं खंयच्याय फार्मासीत। गोंयांत फार्मासी भरल्यात। Let the girls show their this thing ration card, or should let them show them election card and give them how you all have given on the horticulture those coconuts. So this is our demand. See that each and every girl who cannot afford, the parents cannot afford to buy pads, should be given pads by the government. बायलांची ही एक बेसिक नीड आसा। सॅनिटरी पॅड ही एक बायलांची बेसिक नीड आसा आनी ती आमी तांकां प्रोवायड करपाक सोदतात त्या दिसाक। कारण हे एक हायजीनाच्या माध्यमांतल्यान हे एक बरी गजाल आनी ती बरी गजाल आमी बायल मनशां आमच्या दुसऱ्या बायलां कडेन पावोवपाक सोदतात आनी हेच आमी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हे तांकां आमी त्या दिसा दितले आनी 8 तारखेक आमी हे पॅड 500 पॅड घेवन ह्या साऊथ गोवाक आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले। ज्या जाग्यार ज्या खरीच ज्या लोकांक गरज आसा त्या लोकां पर्यंत आमी ते पावयतले आनी तशेंच आमी स्कुलांनी चली भुरग्यांक जे गरज आसता तेंय आमी त्या स्कुलां पर्यंत पावोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। फोंड्या खांडेपारा एकलो ट्रक ड्रायव्हर हार्ट अटॅक घेवन चलत्या ट्रकान गेलो। सोंपला तो 50 वर्साचो जेबिला खान रावपी दिवचलचो। गाडी घेवन उसगांवच्यान खंय फोंड्या वतालो। आताकाचो दुबाव येतनाच ताणें फाटल्या फुडल्या गाड्यांक साल्वार करूंक कसो तरी ट्रक खांडेपार पुलार रावयलो। ट्रकानूच ड्रायव्हर सिटार तो बेशुद्ध पडिल्लो मेळ्ळो। 108 ताका शिफ्ट केलो। सकाळी सुमार 6 ही गजाल। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।